नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे बरीत परबी दीत. हांव गौरीश परबावणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी नजर मारया हेडलायन्साचेर. थाटामाटात जाले गणपती बाप्पाचें आगमन. उत्तर पुजे उपरांत गणपती मखरांनी विराजमान. घरान आशिल्ल्या गोंयकारांक सवाय दरात दितले फ्लॅट. ही येवजण बेगोबेग लायतले चालीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन. लोटलेच्या बीग फुटांत गणपतीच्यो सुमार 4,000 परस मायज मुर्त्यो. वेगवेगळ्या धातूंच्या मुर्त्यांचो आस्पाव. बीग फुटांतले गणपती बाप्पाच्या कलेक्शनाचेर खासा रिपोर्ट. सरकार राज्यात नवी वाचनालयां सुरू करपाचे सरकाराचे दावे. दुसरे वटेन राज्यातल्या ग्रामीण वाचनालयांची अवतिकाय. बाळीचे सरकारी वाचनालयाची दुर्व्यवस्था. स्पेशल रिपोर्ट. 2 ऑक्टोबर सावन सगळ्या मतदारसंघांनी सुरवात जातली मेंबरशीप ड्रायव्ह. ही झेडपी वेंचणुकेची तयारी. बीजेपी करता फटीची मेंबरशीप. काँग्रेसीचो दावो. म्हादय प्रवाह हे कर्नाटक सरकाराच्या मजतीन केंद्रान रचिल्ले कारस्थान. म्हादय न्हंय ही पयलीच सरकारान विकली. गोवा फ्रॉडाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप. आणि आता खबरो विस्तारांत. गोंयकारांच्या उमेदीची परब म्हळ्यार चवथ. शेनवारा सकाळी गोंयांत घराघरांनी गणपती बसले. मारण्याच्या गडगडाट गणपतींक लोकांनी येवकार दिलो. कोणागेर 1.5 दीस, कोणागेर 5 दीस जाल्यार कोणागेर 11 दिसांचो गणपती आसतलो. फुडले 5 दीस गोंयकार चवथीच्या मुडात. पळयात गणपती पुजेची कांय खिणचित्रां. बदरी पत्रम बळबयावी वक्रतुंडा गिरवा शमी त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव. माता पितृभ्यो नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. स्थानदेवता सर्वजय भवतो देवाय ज्ञातो तत्र देवता कुलदेवता वरदा भवतो वरदा भवतो शान्तं सपरिवारं
गोंयांत जमिनी संदर्भात जायते प्रश्न आसात. अजूनय जायते गोंयकार भाटकारांच्या जमिनीत रावतात. तांचें कुटुंब वाडलां पूण तांकां निवासी जमिनीचेर फकत 300 चौखण मीटर जमिनीचो हक्क आसा. अशा परिस्थितीत विस्तारीत कुटुंबाक घर बांदपाक व घराचो आकार वाडोवपाक भाटकारा कडल्यान परवानगी मेळना. देखून स्वताची घरां नाशिल्ल्या गोंयकारांक 10 ते 15 लाखां मदीं फ्लॅट दिवपाचे येवजणेचेर राज्य सरकार काम करता आनी ही येवजण बेगोबेग चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तूं जर पळयशीत जाल्यार आयज सगळे लोक चवथीच्या निमित्तान आपल्या पोन्न्या घरा कडेन गेल्या, म्हणजे आपल्या गांवांतल्या घरा कडेन गेल्या. हेजोच अर्थ गांवांतल्यान सगळे लोक मायग्रेट जावन सिटीत आयले. म्हणजे मेन गांवांतल्यान ते कदाचित पणजे आयले, म्हापसा आयले, मडगांव आयले, अशा मेन गांवांतल्यान जी लागीं सिटी आसा थंय येवन सेटल जाले. कित्याक जाले? एक म्हणजे मेन घरात तांकां तितको जागो ना जालो, फॅमिली वाडपाक लागल्यो. मागीर एक एकदां गांवांत घर बांदपूय तें पॉसिबल जायना जालें जागे खातीर. म्हणजे जागा वेगवेगळ्या लोकांच्यो कोमुनिदाद हे ते क्लियर टायटल लँड मेळना जाल्यो. म्हणून तेंच्यांनी जागा आपल्याक खंय तरी मेळटा, मागीर हावजींग बोर्डान जागा सुरवात केल्यो किंवा कोणी प्लॉट डेव्हलपमेंट सुरवात केली, थंय घेवपाक लागले. आनी जेंकां पॉसिबल आसलें तेंच्यांनी घेतले. पण आज जेंकां गांवांत खरोखरूच आमी पळयता की सांगे, केपें किंवा सत्तरी, इवन दो आमच्या दिवचलेत किंवा पेडण्यान जेंकां पॉसिबलूच नासलें ते बाबडे गांवांत थंयच उरले. तेंच घर खंय तरी एक्सटेंड करीत रावले. तें घर खंय तरी पोन्नें घर अजुनूय बी कोमुदादीचें आसा नाल्यार भाटकाराच्या जागेंत आसा. ते ताका तो बांदूंकूय दिना आनी घर एक्सपांड करूंकूय दिना, अशी परिस्थिती आसा. आनी मेळ्ळें जाल्यार ते 300 स्क्वेअर मेळटले. तीग जाण भाव आसा ते खंय बांदतले हो प्रश्न आसा. तोच विचार घेवन गोवोरमेंटान हे फावटी एफोर्डेबल हावजींग ही स्कीम आमी लॉन्च केली. मूळ गोंयकार जो आमचो गांवांत आसलो ताका खंय तरी बऱ्या पैकी एक जर डबल बेडरूम फ्लॅट आनी तोय बी चीप रेटीक जर मेळ्ळो जाल्यार ताकाय बरें दिसतलें की हय बाबा म्हाजो स्वताचो फ्लॅट किंवा स्वताचो घर आनी तें ताका मूळ घर आपलें जालें. हें ताका एक 20 पॉयंट प्रोग्राम काडलो. पण आमी पळयलें की 20 पॉयंट प्रोग्रामान त्या 100 स्क्वेअर मिटर जागेत आनी त्या रेस्ट्रिक्शन्स घेवन आतां तो रावूंक शकना. ती स्कीम ओल्ड जाली. ताका बरें एक प्रशस्त तें बी लोक आतां आपलें जर बरें घर बांदतलो आसत जाल्यार 40-50 लाखान तें पॉसिबलूय जायना जागो घे आनी घर बांदप. म्हणून हांवें स्वता पळयलां, हांवें स्वता अनुभवलां. कितलेशेच गांवांनी गेल्या उपरांत हे प्रॉब्लेम दिसता, लोक उलयता आनी सामान्य मनशाचो प्रॉब्लेम आसा हो. आनी ताकाच लागून सरकारान येवजण काडल्या की आमी हावजींग बोर्डाच्या जागेत नाल्यार आमच्या रेव्हेन्यूच्या जागेत प्रत्येक तालुक्यात निदान म्हणजे अशा पद्दतीचे एक 50 ते 100 फ्लॅट बांदून जो मूळ गोंयकार आहा जेका घर ना किंवा जो कॉमन घरान आसा पूण ताका दुसरें म्हणजे 2 ताच्या नांवार घर ना अशाच मनशाक एक मिनिमम टू मिनिमम 10 ते 15 लाखान बीन फ्लॅट दिवप अशा पद्दतीची सोय सरकार करता. स्कीम ड्राफ्टींग स्टेजीचेर आसा. ती कशी दिवप हाजेरूय सरकार ठरयतलो. जेणे करून आमी पण बेगिनात बेगीन म्हणजे जाता तितक्या बेगीन ही स्कीम सुरवात करता आनी एक 2 वर्साच्या भितर लोकांक घरां मेळची, फ्लॅट एक्चुअल मेळचे आनी लोक शिफ्ट जावचे त्या घरांनी ही म्हजी संकल्पना आसा. म्हणून आमी म्हणटा की प्रधानमंत्री आवास योजना सुरवात जाली. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत 2.5 लाख रुपया मेळटा. आमी अटल आश्राच्या अंतर्गत दिता. पण जाला कितें त्याच घरात ते 1.5 लाख रुपयान खंय तरी छप्पर घाल हेच्या खातीर जाता. तें घर पूर्णता बांदूंक मेळना. बट एक बरें घर गोंयकाराक दिसता की आपलेंय घर, कारण आतां जाली 63 वर्सां जाली गोंय स्वतंत्र जावन आनी मूळ गोंयकार आमचो थंयच उरला. आतां तूं म्हणटा तशें व्हडले व्हडले फ्लॅट आनी हे ते लोकांक परवडपाचें ना. म्हणजे 50 लाखाचो फ्लॅट घेवपाक आमच्या सामान्य गोंयकाराक परवडना. म्हणून हो विचार करून हांवें थारायला की आमच्या मूळ गोंयकाराक निदान हेजी सुरवात करची की हो एक एखादो धाकलोसो फ्लॅट कमीत कमी रेटान मेळचो. हाज्या खातीर एफोर्डेबल हावजींग स्कीम ही सरकाराच्या वतीन आमी काडपाचें थारायलां. लोटले महेंद्र आल्वारिसाचे बीग फूड म्युझियमात गणपती बाप्पाच्यो वट्ट 4000च्या वयर मुर्त्यो आसात. विंगड विंगड धातूंच्यो ह्यो मुर्त्यो आसात. पळोवयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. पुराय जगात गणपती बाप्पाचे भक्त आसात. संकटाच्या वेळार धांवपी आणि पावपी असो गणपती बाप्पा म्हणून सगळ्यांची श्रद्धा आणि भक्ती. कसल्याय बऱ्या कार्याची सुरुवात जाता ती गणपतीक हरावनच. संवसारभर गणपती बाप्पांच्यो विंगड विंगड धातूंच्यो मुर्त्यो उपलब्ध आसात. लोटलेच्या बिग फुटाचे धनी महेंद्र आल्वारीस हांणी बाप्पांच्या मुर्त्यांचे आगळे वेगळे संकलन केला. पळयात ह्या मुर्त्यांची एक खास झलक.
2006 वर्सा सावन तांणी ह्या मुर्त्यांचे संकलनाक सुरवात केली. तांकां खंयच्याय कार्यावळीक जेन्ना परीक्षक म्हणून आमंत्रीत करताले तेन्ना मोगाच्या भेटीच्या रुपान तांकां गणपती बाप्पांच्यो ल्हानसान मुर्त्यो दिताले. तेन्ना ह्या सगळ्या मुर्त्यांनी तांकां विंगड विंगड आकार आनी धातूचे वेगळेपण जाणवलें आनी तांणी संकलनाक सुरवात केली. सांस्कृतीक फाटभूंय आशिल्ल्या तशेंच दर एका गांवचे आनी राज्यांतले खाशेलेपण आशिल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो एकठावपाच्या कार्याक ते लागले. हेर लोकांकूय ह्या मुर्त्यां विशीं कळचें म्हणून तांणी प्रदर्शनाय घडोवन हाडलीं. तांच्या ह्या संकलनात आयज 4000 परस चड मुर्त्यांचो आस्पाव जाला. तशेंच तांच्या ह्या संकलनांतलें आकर्शण म्हळ्यार तांदुळाचेर कोरातिल्ली सगळ्यांत ल्हान आकाराची गणपतीची मुर्ती. तांदुळाचेर कोरातिल्ल्यान ही मूर्त दोळ्यांनी लेगीत सारकी दिश्टी पडना इतली ल्हान आनी नाजूक. तशेंच सगळ्यांत व्हडली म्हळ्यार सुमार 1 फुटा मेरेन आकार दिल्ली मूर्त तांणी आपल्या संकलनात दवरल्या. हांव केन्ना जज म्हणून वतालो लायक फॉर गणेश कितें रंगोली ऑर दिवाळेक रंगोली कितें स्काय लॅम्प्स वो कितें ते नॉर्मली दिताले एक गणपतीची मुर्ती एज अ मोमेंटो. आनी अशें कित्याकूय वचत जाल्यार त्यो मुर्ती पयलीं दिवपा लागले. म्हजे कडेन एक 50 सुमार जाल्यो त्यो. म्हणलें आनी कित्याक एड करचें न्ही. सो स्लोली एड करीत गेलो. मागीर ताका एक डिफरंट फोकस जालो की एक गांवांत ऑर एक स्टेटीन एक फोक आर्ट आसता. मिन्स आतां सावंतवाडी वचत जाल्यार ते लाकडाच्यो करतात, कुंकोळ्ळे थोडे लाकडेचे करतात, दुसरी जाग्यांनी मातयेच्यो करतात. नॉर्थाक वचत जाल्यार ते जयपुराक वचत जाल्यार ते मार्बलच्यो करतात. सो एक फोक आसा त्यो म्हणल्यार एकठांय करया. सो एक बारीकशें एक्झिबिशन केलें हांवें ऑफ फोक ऑफ डिफरंट प्लेसीस गणेश हाव इट इज मेड. आतां ऑलमोस्ट अरावंड 4000 ऑड मुर्त्यो आसात. एक तांदळाचे हें सान 1 फुटाच्यो सुमार हायटीच्यो. महेंद्र आल्वारीस हांणी केल्ल्या संकलनात गोंयच्या मातये कडेन संबंदीत आशिल्ल्या चिऱ्यांचो एक गणपती आसा. तांणी वट्ट 8 चिऱ्यांक अष्टविनायक गणपतींचो आकार दिवन तांचोय आपल्या संकलनात आस्पाव केला. तांच्या ह्या 4000 परस चड मुर्त्यांच्या संकलनात लाकूड, चंदन, झाडांची मुळां, माती, कडधान्य तशेंच मार्बल, काच ह्या धातूपासून तयार केल्ल्या मुर्त्यांचो आस्पाव केल्लो आसा. तांच्या कडेन आयज फक्त भारताच्योच न्हय तर चीन, इंडोनेशिया, बाली, सिंगापूर, नेपाळ सारक्या देशांतल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो आसात. अशाच पद्दतीन मुर्त्यांचें संकलन वाडोवन सगळ्यो मुर्त्यो जपून दवरपाचो हावेस आशिल्ल्याचें महेंद्र आल्वारीस हांणी सांगलें. केन्ना हांवें तें एक्झिबिशन केलें ऑफ क्राफ्ट. हांवें म्हणलें आमच्या हांगचो लॅटरायट स्टोन ताजे ते सगळे अष्टविनायक कित्याक करचे न्ही. आनी ते वॉज अ सिंपल फॉर्म ऑफ गणेश. सो ते सगळे कार्व केले हांवें आनी ते एक्झिबिशनाक डिस्प्ले केले. आतां हांगाय डिस्प्ले केल्ले आसा. हिंदू धर्माक जर सगळ्यांत पयलीं कोणाची पुजा करतात कसलेंय बरें काम करतना तेन्ना श्री गणेशाची. आज आमी आयिल्ले आसात बीग फूट लोटले हांगा आनी हांगा एक महेंद्रबाब आल्वारीसान अशें कलेक्शन केल्लें आसा की श्री गणेशाची जवळ जवळ 4000 मुर्त्यो हांगा ताणें कलेक्शनाक दवरिल्ल्यो आसात. हें कलेक्शन तांचें स्टार्ट जालें 2006 जेन्ना ते खंयचे कंपिटिशनाक जज म्हण वताले तेन्ना तांकां गणपतीच्यो मुर्ती दिताले जावं गणपतीचे फोटो दिताले, पिक्चर दिताले. ते ताणें हांगा कलेक्शन करपाक स्टार्ट केलें आनी ताजे नंतर तांची आवड वाडली आनी ताणें हांगा वेगवेगळे देशांतल्या भागांतल्यान मुर्ती हाडपाक स्टार्ट केल्यो. तांचे कडेन सद्या केरला, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्रा हांगा मेळपी प्रत्येक भागांत मेळपी वेगवेगळे तरेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती आसात. तांचे कडेन देशांतल्योच न्ही जाल्यार विदेशांतल्या खंय गणपती ज्यो मुर्ती मेळटात त्योय आसात तांचे कडेन. आमकां मेळिल्ले त्या म्हायती प्रमाणे इंडोनेशिया, व्हिएटनाम, बाली, चायना, नेपाळ अशा वेगवेगळ्या देशांतल्यानय तांणी मुर्ती हाडिल्ल्यो. तांचे कडेन सगळ्यांत धाकली मुर्ती म्हणल्यार जी तांदळाचेर केल्ली आसा ती आसा आनी ताजे नंतर वेगवेगळे तरेच्यो व्हडल्यो मुर्त्यो आसात. अशें हें एक गोंयचें म्हाका दिसता सगळ्यांत मोठें गणपतीचें कलेक्शन. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. राज्यांत नवीं वाचनालयां सुरू करपाच्यो सरकाराच्यो बडायो मात दुसरे वटेन अस्तित्वात आशिल्ल्या वाचनालयांची दुरावस्था जाल्ली दिश्टी पडटा. बाळेच्या सरकारी वाचनालयाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. वाचनालयाच्या ह्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. विधानसभेच्या घरामध्ये उतरलेले असतात की वाचन हे एकदम ग्रामीण भागात पावतात. आता ग्रामीण भागात पावतले तर वाचन घर असं तितलेच महत्वाचे असतात.
पूण लेक ऑफ थोडेशें इन्फ्रास्ट्रक्चर असल्या कारणान वाचनाची आवड ज्या भितर ग्रामीण भागांतल्यान जी निर्माण जावपाक जाय, तिची उंचाय वाडपाक जाय, ती खंय तरी मेळना. आनी म्हणूनच गोंय सरकारान ह्या वर्सा धरलें आसा की फक्त 48 नव्यो लायब्ररी गोंयच्या बिगर वाठारांत निर्माण करपाचे आनी त्या संदर्भात आमचे प्रोसिजर सुरू आसा. आमी कन्सल्टंट अपॉइंट केल्ले आसात. प्रत्येक जो आमदार आसा त्या आमदाराक आमी एक चॉयस दिल्लो आसा. आणि त्याच बरोबर 79 ज्यो आमचे एक्झिस्टिंग ज्यो लायब्ररीज ज्यो आसात त्या लायब्ररीचे अपग्रेडेशन करपाचें. दोन ऑक्टोबर सावन सगळ्या मतदारसंघात मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू करतले असो निर्णय PSCच्या बसकेत जालो अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें सांगलें. उपरांत काँग्रेस ZP वेंचणुकेच्या तयारीक लागला अशें काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचें म्हणणें. जाल्यार म्हादयच्या विशया वयल्यान युरी आलेमांव हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. काँग्रेस पक्ष हे 40 मतदारसंघात आपले ऑर्गनायझेशन बिल्डिंग, ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथनिंग हे करतलो आणि 2 ऑक्टोबराक मेंबरशीप ड्रायव्ह काँग्रेस पक्ष हो चालू करतलो. कित्याक 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती, सो त्या दिसा आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह हे चालू करतले. गेल्ले 2 आठवडे आमी पळयलें की गोंयांत हे सरकार, ह्या सरकारान ज्या गोंयच्या जनतेक जी आश्वासनां दिल्ली 2012 ती एकूय पुराय जाल्ली ना. आणि ज्यो गोंयच्यो जमनी ज्यो आसात त्यो आज भरमसाट हे सरकार आज कन्वर्जन करता, विकपाक उठला. ते आमी मुद्दे आमच्या इन्चार्जा मुखार दवरल्या. जे 2 दीस पयलीं जो गोंयचो सगळ्यात म्हत्वाचो विशय तो म्हणल्यार की चीफ सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जो स्वता आज इलिगल लँड कन्वर्जनान जो सापडला तो आमी आमच्या इन्चार्जाक आणि सेक्रेटरी इन्चार्जाक सांगला की हो विषय हो नॅशनल लेवलाचेर वचपाक जाय, हाजेर कडक कारवाई जावपाक जाय. आमी गव्हर्नराकूय मेमोरंडम दिल्लें आसा. सो हे सगळे मुद्दे, हे सगळे प्रश्न आमी आज विस्तारान उलयले. इसलिए हम बड़ी सोच समझ कर कदम को बढ़ाना है. उसके आज सब लीडर के साथ हम चर्चा करेंगे. उसके बाद जो भी प्रोग्राम PCC की ओर से बनता है उसमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसमें हमारे सुझाव रहेंगे. तो सब मिलकर एक साथ होकर हम असेंबली के लिए और जिला परिषद जो भी लोकल बॉडी चुनाव आएंगे उसके लिए हमको तैयारी करना है. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्याटू, एल्टन आणि महत्वाचे आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट अमित पाटकर. आयच्या दिसाक आमची जेन्ना पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी मिटींग जाली तेजो अजेंडा आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान तुमकां सांगला. आनीक जेन्ना आमी असेंब्लीन जो इश्यू घेतलेले तेच आमी तुमकां सांगलेले की आमी रस्त्यार इश्यू घेतले. मेजर ह्या दिसांनी आमकां चवथीचे हुणे आमकां जी आश्वासन मुखेलमंत्रीन दिल्ले और ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन जी आश्वासनां दिल्ली की मेन म्हणटाय ते DSSचे पयशे 100 म्हयने पेंडिंग आहा, चवथी हुणे दितले म्हणून सांगताले. म्हादय प्रवाह हे कर्नाटक सरकाराच्या मजतीन केंद्रान रचिल्ले कारस्थान गोंयच्या जनतेक सरकार फटयता. म्हादय न्हय सरकारान विकल्या असो आरोप गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. अनंत चतुर्थी जाल्या उपरांत ह्या विशयाचेर हावस कमिटी मुखार चर्चा करपाची मागणी करतलो अशें विजय म्हणटा. प्रवाह म्हणटा ती एक एक्चुअली कॉन्स्पिरसी, एक कारस्थान सेंट्रल BJPचें आनी कर्नाटका BJPचें गोंयकारांचे कानान घालपाक आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक. सगळ्यांक याद आसतली की कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या टायमार देशाचे गृहमंत्र्यान सांगिल्लें कर्नाटकान वचून की म्हादय डायवर्ट करपाक कर्नाटका आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्यांक बरोबर घेवन एक डिसिजन घेतलें म्हणून. आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन ही म्हादय आमी डायवर्ट करतले म्हणून हें देशाचे गृहमंत्र्यान सांगिल्लें. आतां ताजे मागीर कितें जालें, गोंयान आवाज जालो, गोंयचें इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें, सगळो बोवाळ जालो. आमी ताका धारेर धरलो, हांवें ताका एसेंब्लीन ताका सारको धारेर धरलो. तेन्ना प्रवाह म्हणटा तें एक ताणें हाडलें आनी प्रवाह म्हणटा तें म्हजे कोतान गोंयचे मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक ताका एक
बेसिकली गोंयकारांक हुडवींक करपाक एक इन्स्टिट्यूशन एक क्रिएट केलें आनी ताणें कितें सांगलें, फॉर एग्जाम्पल जुलय 2023 गोंयचे मुखेलमंत्र्यान सारकें उदो उदो करून सांगलें की आतां प्रवाह म्हणटा तें जालें आनी म्हादय डायवर्ट जावची ना आनी कर्नाटका एक्सपोज जातलें. एक वर्सान सारकें कितें जाल्लें आहा, एक वर्सान मुखेलमंत्र्यान परतो स्टेटमेंट काडलो की कर्नाटका एक्सपोज जातली, आतां प्रवाहाची मिटींग जावपाची आहा, थंय इन्स्पेक्शन जावपाचें आहा आनी कर्नाटका एक्सपोज जातली. कितें जालें, इन्स्पेक्शन जालें, कर्नाटका एक्सपोज जाली ना ती जाली नाच. तांणी थंय मिटींग जी घेतली बेंगलोराक, थंय तांणी कर्नाटकाच्या हॉस्पिटॅलिटीक थँक्यू म्हणलें, गोंयकारांक फडको घालो की गोंयचे प्रवाह गोंयान जे ऑफिस केलां ताजे खातीर गोंयचे सरकारान 1 कोटी कितले तरी पयशे लाख दिवचे पडटा म्हणून ते आमचे पयशे गेले. आनी फायनली जें कितें सगळ्यांक दिश्टी पडटा, जे मलप्रभा वचून तांणी पळयलें 6 जुलय 2024 तें कांय रिपोर्टाचेर एक उतर ना. हाजो अर्थ कितें, हाजो अर्थ इतलोच की इट कन्फर्म्स वॉट आय हॅव बीन सेयिंग ऑल अलोंग दॅट म्हादय हॅज बीन सोल्ड and Prava is just a measure to sort of hoodwink the Goans. It is a cover-up. So Madhay Weekly आणि Prava म्हणटा तो एक cover-up गोंयकारांच्या कानान घालपाक आनी बीजेपीक जेन्ना हो म्हादय इश्यू येता तेन्ना एक स्टॉप गॅप कितें तरी सांगूंक एक एक्सक्यूज मेळपाक इतलें तें जाल्लें आहा. आतां चवथ आसा, चवथीच्या दिसांनी हो इश्यू आमकां काडपाचो ना. म्हजो डिमांड असो आसतलो की अनंत चतुर्दश जातकर बेगींतल्या बेगीन ती हावस कमिटी परती कन्वीन करची आनी हो इश्यू इन डिटेल डिस्कस जावचो. पियळणा 10 वर्सां पिरायेच्या चलयेचो विनयभंग केला अशी कागाळ पर्वरी पुलिशे संबंदीत चलयेच्या पालकांनी केल्ली. त्या उपरांत ह्या प्रकरणात पुलिसांनी मध्य प्रदेशाचो जलम महर ह्या सुरक्षा रक्षकाक अटक केल्ली. पुलिसांनी उपरांत दुबाविताक न्यायालयात हाजीर केले. उपरांत दुबाविताक 14 दिसांची न्यायालयान बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. दहा वर्षाच्या चेडवाचे जे मॉलेस्टेशन केस केला ते सिक्युरिटी कितल्या दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा? ताका 14 दीस दिला. 14 दीस पुलीस कस्टडी? ना जेसी दिल्ली ज्युडिशियल कस्टडी. हय जेसी 14 दीस. 14 दिसाची. त्याच प्रमाणे मॅडम रॉबरी केसीचे 2 अक्युजांक हाडलेले आसात, तांकां कितले दीस मारलेले आसा? तांकां 3 दीस दिला पुलीस रिमांड. हय पुलीस. काल राती पर्वरी पुलिसांनी एका 10 वर्साच्या चलयेचेर मॉलेस्टेशन जाल्याची केस नोंद केल्ली आसा. ती म्हटल्यार कांदोलीम पिलेट हांगासर सेक्युरिटी गार्डाचे जे काम करतालो तो एक सेक्युरिटी गार्ड, त्याचें नांव आसा जलम माहोर. हो 52 वर्सांचो मनीस रावपी मूळ नेपाल हांगासरलो आनी पिलेट हांगासर तो सेक्युरिटीचें काम करतालो. हो जो आरोपी आसा आनी 10 वर्साच्या एका चलयेचेर मॉलेस्टेशन केलें आनी त्या संदर्भात जे स्थानिक लोक आसा तांच्यांनी ही खबर कळटात पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर हेची कागाळ नोंद केली आनी तेंच्यांनी पर्वरी पुलिसांनी घटनास्थळी पावन रितसरशी इन्व्हेस्टिगेशन केली आनी जो आरोपी आसा जलम माहोर हाका आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा. जो अक्यूज आसा ताका आयज JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी अखेर कोर्टान ताका 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडीचो रिमांड दिल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळकर. चवथीच्या फाटभुंयेर बिरेस्तारा राती मडगांवां 1 जाल्यार वारका 5 दुकानां फोडली. सुमार 2.5 लाखांची रोख रक्कम आनी किमती सामान फारायिल्लें आसा. पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा. दक्षिण गोंयांत सध्या चोरयांचें सत्र सुरूच आसा. चवथ लागीं पाविल्ली आसतना बेरेस्तारा मध्यान राती चोरांनी धुमाकूळ घातलो. वार्का वाठारांतलीं 5 दुकानां चोरांनी फोडलीं. अपोलो फार्मासी, वायन शॉप आनी हेर दुकानांतले मेळून सुमार 2.5 लाख रुपया फारायले. पुलिसांनी राती वेळार गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली.
कसली दुकान फोडली? अरे म्हाका सकाळी 6:30 फोन येयलो ते मुगे शॉपवाले हेणे की आपल्या शटर मातशें ओपन जालें म्हणून. मागीर हांव येतरी सायडीन फर्मास आहा तेजें शटर वयर चलो आहलें. मागीर खबर येयली सोलोनान आमगे 5 फोन केलो म्हाका आपोलो फार्मासीचें शटर ओपन आहा म्हणून. मागीर तेदो म्हळ्यार पुलीस येयले. मागीर कोण येयलो हातराडे वायन स्टोर ओपन केलो म्हणून. सो सगळीं मुगीत 5 शटर हांव बारक्यां केले आं. सो मातशें लोकांनी मातशें सुरूड रावचें आनी कितें आहा जाल्यार मातशें पुलिसांनी पेट्रोलिंगा लागून एकूच म्हणून. कितें पयशे बी चड वयले? पयशे हे शॉपा वाल्याले 1,25,000. दुसरें आयक मागीर ते भाशेन आपोलो 47,000 कितें म्हूण. आनी ते वायन स्टोर जाल्यार कितें वायन सोर कितें वयलें म्हूण इतली खबर जाणटे प्रमाणे. हांव आरके बुक शॉपान घेता. म्हगे राती शॉपाची चोरी जाल्या. कित्याक आमी दीस भर काम करता आनी राती हांव एक जोडो ते दवन वयता. दवन गेलो कडेन सकाळीं हांवें चोरी जाल्यार म्हणजे शटर हाफ आसलो सारकें ओपन जालें. सगळे मुगे मानांगे पेमेंट बी काण दवरलेले. आयज ते घोंचा वचपा आहलोले तेंगे पेमेंट दवरलो हांवें काण हिशोब ते पेमेंट आख्खो वयलो आहा. आतां आमी कितें करपाचें? कितलो आसलो? मुगे 125 पेमेंट आहलो. आनी शॉप फोडलें हांगा? आनी थिंग फार्मासी एक फोडो आहा. थिंग हातराडे जावन फोडो. थिंग वायन शॉप एक फोडो आहा. ते सकाळीं पुलिसां आपयला तेणी इन्क्वायरी पण गेले. वयता सगळो पुलीस स्टेशनान ते हे करपा रिपोर्ट दिवपा जालें आनी. नांव कितें तुजें? नांव मंजुनाथ. तशेंच मडगांवचे पंजाबी स्वीट मार्ट फोडून भितरली 5,000ची रोख रक्कम आनी मिठाईची बॉक्सां फारायली. हे चोरये विशीं दुकानदारियान पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. 3-3:30 बजे हुआ. 3:30 क्या लेके गए? जैसे इधर कुछ कैश था अंदर. कितना था कैश? कैश मतलब 5-6 हज़ार रुपये रखा होगा. हाँ. वो कैश वगैरह कुछ लस्सी वगैरह अपना रेशन कार्ड लेकर गए. उतना ही लेके गए. तुमको कब मालूम पड़ेगा? हमको करीब 5 बजे पता चला जब हमारी गाड़ी आई थी. ड्राइवर हमको फ़ोन किया उसके बाद हमको जानकारी हुई. हम लोग यहाँ आए देखा शटर ओपन था. पुलिस कंप्लेन किया. पुलिस कंप्लेन किया? वो लोग भी आके चेक किए. उन्होंने चेक किए. नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम सुधीर सिंह. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छूक आलेक्स रेजिनाल्डो लॉरेन्सो MLA कुर्तोरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी चेअरमॅन गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. समस्त गोंयकारांक आनी सगळे आमचे आल्दोना मतदारसंघाच्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. मागता लॉर्ड गणेशा कडेन की ताणें आपलो आशिर्वाद सगळ्यांचेर दवरचो आनी सूख समाधान आनी बरें आरोग्य सगळे लोकांचेर दिवचें. हॅपी गणेश टू वन एंड ऑल. देव बरें करूं. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है
तो बेस्ट है। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी भुतानी इन्फ्रा। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। श्रावणाची जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना खंय ना खंय आमचे सगळ्यांचे मनान एक उमेद आसता की चवथ लागीं पावली, चलात चवथीची तयारी करूया। आनीक ह्याच उमेदीन जेन्ना नागपंचम जाता आनीक जशी जशी चवथ लागीं येता तेन्ना प्रत्येकाक अशें आपल्या मनाक एक हुस्को आसता की आपले घरान जो गणपती बाप्पा येतलो तो तेजी मुर्ती कशी आसची आणि प्रत्येकाच्या मनान हुस्को आसता। आणि ह्या हुस्क्याक लागून प्रत्येक आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव शशांक गोगाळ सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येतात ह्यो सगळ्यो साश्टींतल्यो खबरी। आनीक एक सांगपाक वायट दिसता की फाटले 2 दीस आमी मडगांवांत कशे तरेन मडगांवाचे ताण आसा, मडगांवांत कशे तरेन अपघात वाडटात हाजेर उलयताले। आनीक दुर्दैवान आज 3ऱ्या दिसा त्याच हाजेर आमकां परत एकदां चर्चा करपाक पडटा। ती म्हणजे पयर शेनवाराक रातचे मडगांवचो एक सामाजीक कार्यकर्तो आमचो शिरीश पै काणे म्हणटा ताका एक्सिडेंट जालो, तातूंत भितर तो इंजर्ड जालो। आनी ताजे फुडली गजाल म्हणजे ताका जेन्ना हॉस्पिसियोक व्हेलो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तेन्ना थंय थंयच्यान ताका हातूंक आमच्या GMCक व्हरपा खातीर एम्बुलन्स नाशिल्ली। आनीक ताका लागून थंय 1 वर सुमार वेस्ट जाले। आनीक ताका तितलें म्हणल्यार तागेल्या हातूंतल्यान इतलें रगत गेल्लें की ताच्या जीव वाचपाक पावूंक ना। सो एकंदर एक म्हणटा ते आमचे हे अपघात, वाडिल्ले अपघात ही एक चिंतेची गजालूच। त्या शिवाय मडगांवचे जे मेन जे ह्यो आसात कितें आमचे इन्स्टिट्यूशन्स आसात थंय ती इक्विप्ड नात अशे तरेची स्थिती आसा। सो लोकां मदीं एक सद्याक संतापाचें वातावरण तयार जाल्लें आसा। हो एक्चुअली इशू असेंब्लीक बी मडगांवच्या आमदारांनी काडिल्लो, मागीर विजय सरदेसायान तर हॉस्पिटलाक लागून तो कोर्टाक गेल्लो। आनी आज पर्यंत तें हॉस्पिटल सारकें चलना। मेन म्हणजे चलना म्हणजे थंय डॉक्टर्स तितले जाय तेन्ना सर्वीस ना। हें कशें आतां हांगच्यान कितें जालें जाल्यार फक्त थंय व्हरून आतां केपें समज एक्सिडेंट ताची मुखाली गजाल आसा ती एम्बुलन्साची। एम्बुलन्स स्थिती तर सामकी वायट आसा। फाटल्यान एम्बुलन्स बंद पडिल्ली आसा थोड्योश्यो, एक एम्बुलन्साची लायटी पेटनात अशी परिस्थिती सद्याक। हांवें जेन्ना थंय वासपूस काडली ही गजाल घडटकीर तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हाजे कडेन 5 हे आसात कितें आमचे एम्बुलन्स आसात, तातूंतले 3 चलनात। 3 चलनात, 1-2 स्क्रॅपाक काडल्यात, एकाचे क्लच प्लेट मोडल्या ताका लागून ती रस्त्यार येवपाक शकना। आनी एक एम्बुलन्स आसा जिका आमची हे सर्टिफिकेट जावपा फिटनेस सर्टिफिकेट तीच ना। आनी ताजे परस व्हडलो हें म्हणजे ही जी फिटनेस ना म्हणटा ती आतां बंद दवरल्या। ती 3 वर्सां ही एम्बुलन्स फिटनेस सर्टिफिकेट नासन चलताली रस्त्याचेर। आनी एक सद्याक ते आमचे आनी एक दुसरी वापरतात
ताजी लायटी लायटी पेटना म्हणजे रातची ती व्हरपाक सो हे सगळे जर परिस्थिती पळयल्यार जाल्यार एडवान्स हॉस्पिटल अशी जायरात करतात ते हेच एडवान्स हॉस्पिटल म्हणजे ताची बिल्डींग एक सादारणशी एडवान्स आसा बिल्डींग व्हडली आहा पूण ती बिल्डींग फूल युजाक काडना आनी बाकीचे इक्विपमेंट वेले 2 फ्लोर मेकळे आसात आनी हांगा सकल्ले हातूंत भितर हांकां खाटी ना म्हणून जमनीर न्हिदचे पडटात अशे खुबश्यो तक्रारी हे दिसाक आनी चड वाडपाक लागल्यात पेशंट जमनीर न्हिदतात मागीर थंय गर्दी सारकी जाल्ली आसा चादरी सारकी ना तातूंत भितर सकयल जर फ्लोराक आमी ओपीडी आसता पयलें फाटल्यान उदक गळटा आनी थंय तुका अशें आतां हें केलें की प्रोटेक्टेड एरिया टायप केल्यात मार्क केल्या की थंयच्यान तुवें चलत वचपाना कारण तूं पडपाक शकता अशी परिस्थिती त्या हॉस्पिटलां आसा आनी मेन म्हणजे एम्बुलन्सीचो प्रश्न हो सामको मेन हांगच्यान जर बांबोळी व्हरतलो जाल्यार तुका एम्बुलन्स जायच पडटा आनी ती एम्बुलन्स थंय सारकी ना ही परिस्थिती सो एकंदरीत जर हे पळयलें जाल्यार मडगांवची खरी हे बारीक समस्या म्हणपाचें खरें हाजेर तोडगो येवपाक जाय जाल्यार कित्याक तोडगो येना काय पूण हो सद्याक मडगांवकाराकच प्रश्न पडला दुसरे आनीक विशय म्हणटा तो आमी ह्याच माध्यमांतल्यान कितले जाणां लावून धरिला तो म्हणजे आमचो नावेलीचो मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम इतलो बोवाळ जालो तरी आसतना शेनवाराक थंय लग्नाचो कार्यक्रम जालोच आनी जालो तो जालो आनी ते आतां जर नवे आतां चित्र पळयल्यार तो जो बॅडमिंटन फ्लोरा कोर्ट आसा थंय सगळें सामान पडिल्लें आहा तो ताका ते हाका कोर्टाक स्क्रॅच आयिल्ले आसात सो हे काल अशे वेगवेगळे तरेचे फोटो सोशल मिडियाचेर खूब जाणांनी ट्वीट केले जावं तुजे फेसबुकार घाले आनी हे फोटो सगळे व्हायरल जाले आज सकाळीं सुद्दां हांव थंय वचून पळोवन आयलो जाल्यार पयल्यार थंय निवळसाणेचें म्हणजे आतां फ्लोर सगळो तांणी कितें पडिल्लें तें काडलां आनी पुसपाचें काम चालू आसा पूण अजून पर्यंत ग्रावंड ओपन जालें ना मेन म्हणजे हातूंत की स्टेडियम दिवचो न्ही म्हणून आमी पयलीं म्हणलां पूण स्टेडियम दिलोच कित्याक मुळां तें लग्न जालें काल काय कोण हाडोवपाक शकनाशिल्लो पूण पयलीं म्हणटलो तो ताणें दिवप नाशिल्लो हें तांणी एसएजीन जावं कोणें परमिशन दिलां ताजेर मातशी इन्क्वायरी करची गोविंद आनी हें जें लग्न आसा तें वास्कोच्या एका राजकारण्याच्या चलयेचें सो मे बी बिकॉज ऑफ दॅट इन्फ्लुएन्साक लागून जावं आनी कित्याक जावं पूण हाजे फुडें तरी ही खबरदारी घेवची की आमचे जे ग्रावंड आसात अशे इंडोर ग्रावंड आसा स्पेशली ते दिवची न्ही कारण ताका एक म्हणजे वुडन फ्लोरींग आसा आनी वुडन फ्लोरिंगाचें कितें पडलें जाल्यार पिड्ड्यार जाता तुमी खेळगड्याक वेगवेगळे रिस्ट्रिक्शन घालतात पूण ते अशे जर समारंभ करपाक दिले जाल्यार ताका उरले कितें फायदो आनी इतले पयशे मोडून हे आनी दुसरें म्हणजे सगळ्याक म्हणजे इतलो बरो कोर्ट आनी दुसरे कडेन खंयच ना मडगांवाक तरी ना आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी करतात ते खेळगड्यां खातीर आनी ते अशें करून लग्न समारंभ जावं पार्टी हांकां दिले जाल्यार हें दीस इज कंप्लिटली रॉंग म्हणपा जाता पूण हाजेर आतां म्हाका दिसता लोकांनी आतां खेळगड्या लोकांनी आतां हो सामको हे हाजे फाटीक लागून असले प्रकार बंद जातले खेळगड्यांक कळटा म्हणल्यार हें खूब दीस गेले खूब दिसांनी कळ्ळें म्हणजे जेन्ना सामकें लग्न म्हणजे एक 8 दिसांचेर उरिल्लें तेन्ना हें लोकांक आनी खेळगड्यांक कळ्ळें ताचे पयलीं तें लिपून दवरिल्लें सो हातूंत भितर कितें आसा कोण परमिशन दिता तांणी हें दिवची न्ही तसो कायदो हाडचो पडटलो कायदो हाडचो पडटा आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरान मातशें हाजेर लक्ष घालचें आनी ताणें असल्यो ज्यो गजाली आसात त्यो टाळच्यो आज आनी एक गजाल जाल्या ती सकाळी म्हणटा ती एक आमचो स्टेशन रोडाचेर एकल्या लेबराचो खून जाला आनी ही खून जावपाची गजाल पयलींच त्या एरियेंतली न्ही ती सामकी ती स्टेशन रोड म्हणटा नोटोरियस टायप एरिया जाल्ली आसा आनी एकंदर थंय जर परिस्थिती पळयल्यार जाल्यार ती एक झोपडपट्टी टायप थंय सिच्युएशन आसता पळय तशें सिच्युएशन जाल्लें आसा मेन म्हणजे हो जो खून जालो तो कारण अजून कळपाक शकना पूण तांचे दोगांचे 2 लेबर ते आनी तांचे भितर कित्याक ताका लागून वाद जालो तेन्ना ते कोण सायडीक नाशिल्ले आनी ते दुसरे लेबरान जो एक्यूज आसा ताणें ताका चाकू घालो आनी मारलो आनी तो रक्ताच्या हातूंत पडलो आनी तो एक्यूज थंयच्यान पळून गेलो सो रोखडोच मडगांव पुलिसांक फोन आयलो आनी फोन येतकीर केन्ना गजाल घडली ही आज सकाळ फुडें एक 10 सुमार ही गजाल घडली सकाळी दिसाची ताचे नंतर ते मडगांव पुलीस पावले ताका समतोच तो जो इंजर्ड आशिल्लो ताका हॉस्पिटलांत गेलो हॉस्पिटलांत व्हरतकीर ताका डेड डिक्लेअर केलो सद्याक जो मेला ताची आयडेंटिटी अजून कळना कितें ती कोण नांव बिव कांय कळना पूण पुलिसांचें अशें म्हणणें की आमकां एक्युजाचें नांव खबर आहा आनी कोणसो डावट आसा आमची ताणें आतां ताका धरपाचे प्रयत्न चालू आसात सांजेर म्हणल्यार आमकां म्हणटा यश येतलें अशें ताणें सांगिल्लें थंय इतल्यो इलिगल एक्टिविटीज चालू आसात थंय बार चलतात इलिगल बार चलतात बी हे चलतात आनी मेन म्हणटा ते ताका लागून हे लेबर बिबर आसात ते सोरो पितात ही म्हणटा गजाल सकाळची जाल्या
नाल्यार अदरवायज रातचे सोरो पिवन टायर्ड जावन झगडी ही सदांचीच थंय हे आसा. आनीक हाजे पयलीं ते हाजेर अशे खून जाल्ले आसात. एक मनशाक तकलेचेर फातरघान मारिल्लो आसा, एकली बायलेचे चाकू तोपिल्लो आसा, आनी एक ऑमलेटीचे हाजेर झगडी जावन एकल्याचो खून जाल्लो आहा त्या एरियेक. सो ही एरियेचेर कंट्रोल दवरपाक जाय. कितलो कंट्रोल मोदी थंयची ते वेपाऱ्यांनी बोवाळ केल्लो तेन्नाच्यान ते पेट्रोलिंग चालू उरतालें. पेट्रोलिंग आनी थंय एक फिक्स पुलीस दवरिल्लो. सो तो म्हणजे भितर जे आमचे ओल्ड स्टेशन तुवें पळयलां पयलीं आशिल्लें तें, आतां तें थंय फुटब्रीज बांदिल्लो आसा. सो ती एरिया तांणी पॅकअप केली, थंय भितर कांय करपाक मेळनाशिल्लें. पूण आतां सद्या थंय कोण उरना. आनी हो जो खून जाला तो सारको एक्झॅक्ट ते ओल्ड स्टेशन जी आमची शेड आशिल्ली ती थंय शेड ना. सो त्या हातूंत भितर थंय तो खून जाल्लो आसा. भितर मदीं मदीं हय ते कंपाउंडाच्या भितर जंय पयलीं ओल्ड स्टेशनाची जी शेड आशिल्ली थंय तो मर्डर जाल्लो आसा. सो एकंदर ही जाली स्थिती. पूण जर पळयलें जाल्यार तो स्टेशन रोड ह्या वटच्यान जावं किंवा त्या वटच्यान जावं, स्टेशनाचे आखे सायड जावं किंवा आमचे आझाद नगरी आसा ती सायड जावं, हे एक जेन्ना स्टेशन बांदताले तेन्ना ताका एक लूक दिवपाक सोदताले की ते अल्ट्रा मॉडर्न स्टेशन अशें लूक दिवपाक जाय. पूण आतां जर ते रस्ते पळयले जाल्यार हे अल्ट्रा मॉडर्न स्टेशन काय म्हणपाचें किंवा काय हे सामकें तुगेलें थर्ड क्लास स्टेशन अशें म्हणपाचें. स्टेशन आमचें हें मडगांव स्टेशन जें आहा तें सगळें म्हाका दिसता गोंयांत कारवार टू सावंतवाडी म्हळ्यार सगळ्यांत व्हडलें स्टेशन हें मडगांव जंक्शन. हाजेर हजारांनी ट्युरिस्ट एवरीडे येतात आनी वतात. ही जवळपास 1 लाख लोक दर दिसा देंवतात चडटात आनी भरपूर ट्रेनी येतात हांगा. सो स्टेशन आसा आमगेलें बरें आसा. पूण स्टेशनाची जेन्ना तूं भायर सरता तेन्ना परिस्थिती एकदम बिकट आसा. ही फुडली सायडीक जावं आनी फाटल्या सायडीक जावं परिस्थिती. स्पेशली त्यो आमगे फुटपाथ आहात त्यो एक तर एनक्रोच केल्यात किंवा ताजेर झुडपां इतली वाडल्यात की लोकांक त्या हातूंतल्यान चलपाक मेळना. आतां मुखारले स्टेशनाचे मुखार एक फुटपाथ बांदिल्ली. ही फुटपाथ आसा म्हाका दिसता हिमालया टू रावणफोंड सर्कल जी हो हाफ पार्ट आसा म्हणजे स्टेशन टू हिमालया सगळें एनक्रोच केल्लो आसा. कोणे आपल्याले कोण बिल्डिंगाचे हे केल्ले आहा कोण पार्किंग करता ही म्हणटू बरी आसा. हांगा ही चडशी कोण वापरनात. त्या भायर ते कचरो उडयतात. आझाद नगरीचो फुडलो कचरो आहा तो सारको ताचे फुडें करता. आतां दुसरी सायडीची आमी जे रावणफोंड टू स्टेशन हो लोकांक यो वच करपाचो ही वाट ती जर फुटपाथ पयली जाल्यार थंय फुटपाथ म्हण दिसना. थंय एक बारीकशें जंगल दिसता आनी थंय लोक आतां रस्त्या वयल्यान चलत वचपाक लागले. ती जेन्ना रावणफोंड थंय स्टार्ट जाता थंयच कचरो हाड उडयल्ले आसा सेग्रिगेट करतात हे करतात. इतली लाखांनी पयशे मोडून ती फुटपाथ बांदप कित्याक? फुटपाथ बांदना जाल्यार ती झाड येता आशिल्ली ती तशी उरता आशिल्ली. सो म्युन्सिपाल्टीन आनी थंयचे कावन्सिलरांनी निवळ करपाक जाय आशिल्लें तें आज पर्यंत निवळ सो ह्या हाका लागून मडगांवां एक बकाल तरेचें रूप आयिल्लें आसा. बरोबर कित्याक हें मडगांवचें तोंड हें स्टार्ट जाता फर्स्ट भितर सरता हाजेरच तुगे बॅड इम्प्रेशन. 2 दिसां पयलीं आमी जेन्ना दीप कारापुरकार कडेन उलयताले तेन्नाय ताणें हें सांगलें की खरें तर हाजें काम हें म्युन्सिपाल्टीचें सॅनिटेशन आनी कितें म्युन्सिपाल्टी तेंच सोडून बाकी सगळें बुश कटिंगाक म्युन्सिपाल्टी प्रत्येक कावन्सिलराक सांगलें ताणें की आमी हें दितात मशिनां घेतात आमी मशिनां लायतात बुश कटींग करपाक जाय आशिल्लें. आनी बुश कटींग तें कितें अशें न्ही आज वाडलां हें थंय व्हडलीं झाडां जाल्लीं आसात त्या फुटपाथीचेर. सो हें सगळें जर पळयलें जाल्यार एक परत आमी सामके दुख्खी काळजांतल्यान म्हणटात की मडगांवाचेर जशें लक्ष दिवपाक जाय तशें लक्ष दितात काय ना. मेन म्हणटा ते ह्यो आतां फुटपाथी भितर सगळी गजाली बरी आसात पूण ज्यो हॉस्पिसियो जे सगळे सावथ गोंयाक लोकांक कॅटर करता थंय सुविधा नात हे परत सांगून लोक थकले. आमचे भलायकी मंत्र्याच्या ह्या कानाचेर पडटा काय पडना हे कांय कळपाक मार्ग ना. कारण सुदारणा जाल्ले दिश्टी पडना. दुसरे लोक 2 फ्लोर रिकामे आनीक लोक जागो खाटिना म्हणून हाजेर न्हिदतात जमनी न्हिदतात. हेय आमचे गोंय सरकाराक भुशण दिसपा सारकें चित्र न्ही न्ही. हाजेर आमच्या प्रशासनान परत एकदां आमी कळकळीची विनंती करतात की हाजेर लक्ष घालचें आनीक लोकांचे हे त्रास आसात ते उणें करपाचें हें केलें. कारण आमी सदांच म्हणटात एक मनीस मरप म्हणटा फकत एक आंकडो न्ही एक कुटुंब हालपाक शकता. कालचो जो आमचो काणे जो एक्सपायर जालो तागे सगळें घर ताजेर अवलंबून आशिल्लें. सो ताजे 2 जाण भुरगीं आसात शिकतात. सो असले हाजेर कितें आघात जाता हे जेन्ना कोणाचेर आघात जाता तेन्नाच कळटा. सो अशें कुटुंबां उद्ध्वस्त करपाक दिवचें न्ही.
कितें आमी मागतात आनी ही हांगा चर्चा थांबयतात। सगळ्याक देव बरें करूं। पळयत रावात गोमंतक TV। समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी भुतानी इन्फ्रा। समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी एल्टन डिकॉस्टा, आमदार केपें मतदारसंघ। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। श्रावणाची जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना खंय ना खंय आमचे सगळ्यांचे मनान एक उमेद आसता की चवथ लागीं पावली, चला चवथीची तयारी करूया। आनीक ह्याच उमेदीन जेन्ना नागपंचम जाता आनीक जशी जशी चवथ लागीं येता तेन्ना प्रत्येकाक अशें आपल्या मनाक एक हुस्को आसता की आपले घरान जो गणपती बाप्पा येतलो तो तेजी मुर्ती कशी आसची। आणि प्रत्येकाच्या मनान हुस्को आसता आनी ह्या हुस्क्याक लागून प्रत्येक मनीस आपली मुर्ती पळोवपाक येता। जाल्यार आयज आमी आसा सांतेनीज हांगा ह्या चित्रशाळेन आनी तुमी हांगा पळोवंक शकतात की डिफरंट तरेची वरायटी ऑफ म्हणटात तशें गणपतीची मुर्ती हांगा आसात। आनीक हांगा पळयल्यारूच एक अशें दिसता की चवथीची एक अशी चवथ लागीं पावली आनी चवथीची जी उर्बा आसा ती खंय तरी आतां फील जावपाक लागलेली आसा। आनीक तुमी हांगा पळोवंक शकतात की डिफरंट तरेचे इको फ्रेंडली म्हणटात तशे हांगा मुर्ती आसात आनी विविध तरेच्यो मुर्त्यो ज्यो तुमी आपले घरान बसोंक सोदतात। जाल्यार आतां ज्यो मुर्ती आसात हांगा आसनाचेर बसलेली मुर्ती तुमकां पळोवपाक शकतात। मागीर काही मुर्ती आसात ज्यो फुलांचेर बसलेल्यो आसात, काही मुर्ती आसात ज्यो अयोध्येची ते स्पेशल अशें हें चित्रकरण केल्लें आसा आनी अयोध्येचे राम मंदिराच्या मुखार मुर्ती दवरलेली आसात। तर पळोवया ह्या कार्यशाळेन कितल्यो अशे विविध अश्यो मुर्त्यो आमकां पळोवंक मेळटात त्यो। तर आमच्यामध्ये आता आसात शनाया आर्ट्साचे ओनर बाब सिद्धेश देसाय। येवकार सर तुमकां। सर कितले वर्स जाली तुमी ह्या बिझनेसान आसा? आमी जवळ म्हणजे हांव म्हणजे म्हाजो पप्पा बीन करतालो हें। हांव जवळ म्हणजे आमी सगळे जाण मेळून एक 16-15 वर्सां जातली। आतां गणपतीची मुर्ती हाडप आनी गणपतीची मुर्ती चवथीच्या दिसा विकप हितून कशें कितें तुमकां अशें दिसता? म्हटल्यार एक स्पेशल अशी फिलींग येता आसतली। स्पेशल फिलींग म्हणजे कशें आमी पयलीं आमचो पप्पा करतालो तेन्ना कशें आसतालें की आमी एक तर श्रावण म्हयन्यान म्हटलें म्हणजे आमकां एक म्हणजे कोणाच्या घरान गणपती आमचे ना श्रावण म्हयन्यान आमी म्हणजे अशें भायर बीन कांय करना म्हणजे श्रावण म्हयन्यान आमी एक बरो म्हणजे एटमॉस्फियर एक वेगळो करपाक म्हणून आमी तो तेन्ना एक सुरू केल्लो। तेन्ना आमी चड व्हडले करूंक नासले, तेन्ना कितें 10 काय 12 कितें गणपती। तेच्या नंतर मागीर थोडे जाण पळयलें आमकांय तुवें हें करूंक ना कित्याक म्हणून अशें पप्पा कडल्यान तें जावपाक लागलें। तर मागीर ते पप्पा म्हणजे आमी स्टार्ट केलें
सो आमी स्टार्ट केल्ले तेन्ना आमी कितले एक 340 कितें मुर्त्यो चालू केल्ल्यो. तेज्या नंतर मागीर लोक आमचे कडेन खूब आकर्शीत जावन येवपाक लागले. हांव पयलो म्हणल्यार आमी स्वताहून घरांतल्यान आमी म्हणजे कलाकारांतले हितून आमी वयर सरले. आमी तुमकां खबर आसतलें आमी बाकीचे खुबशे इव्हेंट्स गव्हर्मेंटाचे करता म्हणजे शिगमो कार्निवल इफी बीन तेन्ना म्हाजे खूब जाण भुरगे आतां म्हाजे कामाक आसता तेतून आमची एक टीम जाल्ली आहा. ते टिमींतल्यान प्रत्येक वर्सा आमचें कशें आसता आमचे गणपती लोक केन्ना येतले काय म्हणून रावतात. सो ते आमी आतां कशें आमचे गणपती जवळ जवळ आतां 690 पावले. अंदू 690 गणपती आहा. सो प्रत्येक वर्सा आमचे 50-40 लोक अशे वाडत आसता आनी तितून कितें मजा येता एक चवथीचो एटमॉस्फियर कसो दिसता आनी लोक मरे आमचे कडेन खूब आकर्शीत जावन रावता आमच्या गणपती ती पळोवन चड मजा येता. आनी अंदू आमी अशें केल्लें आसा की अंदू आमच्या लोकांनी येवन गणपती पळोवचे आनी रेट्स पळोवचे. अंदू हांव 100% म्हणजे लोक जर आमचे खूब जाण हें करता की दुसरे हें करतात दुसरे अगर तेजे ते प्लास्टराचे हाजे म्हणजे एकामेक हांव दुसऱ्यांक करिना. खूब जाणां जर तयार दिसता तांच्यांनी येवन पळोवचें. हांव प्रत्यक्षात हेंय दिता की आमचे शाडू मातयेचे म्हणून हांव दाखोवंकूय शकता उदकान घालून. इतलो म्हाका कॉन्फिडन्स आसा म्हणून आमी इतलीं वर्सां जालीं विकता. दुसरें म्हणजे इतलीं वर्सां जालीं तेन्ना आमचे हाका लोक रावता. अंदू आमी रेटूय आमचो मुद्दम पळोवचो लोकांनी वार्षिक कमी आसतात अंदू आनीक कमी केला आमी ते हितून. आनी अंदू आमी मकरां बीन करपाचें आसा इको फ्रेंडली मकरां बीन आनी 4-5 दिसांनी आमीच करतले. आमचें चालू आसा म्हणजे म्हाजेच आर्टिस्ट बीन येवन करून आमी चालू करतले. अंदू आमचो रेट बीन लोकांनी पळोवचो येवन. हांव आतां हेजेर सांगना मागीर कितें आतां प्रत्यक्ष लोकांनी येवन पळोवचो आमचो रेट कितलो कमी आसा पळय तो. जेन्ना कोणी आतां सकाळचे आपले घराक गणपती व्हरपाक येता तेन्ना ते एक प्रथा अशी आसता ती आनी प्रत्येक मनीस खूब एक वेगळेशें एक दिसता तेन्ना भावनेन येतात. म्हणजे तूं म्हाका म्हणजे नाल आनी पोट दिता तय दिता तो एक मान बीन मेळटा तो पळोवन आनीक बरें उमेदीन हें दिसतात. आनी आमकां चवथी दिसा आनी चवथीच्या आदले ते गणपती व्हरपाक तेन्ना खूब लोकांची मजा आमकां खूब जाणां ब्लेसिंग्सूय आशिर्वादूय बरें मेळटा. आनी तुमची घरा जेन्ना चवथ जाता तेका तितून खंय तरी डिले जाता अशें बीन कितें जाता? हय आमचें कशें जाता की म्हाजो तरी ताळगांवूच गणपती म्हणजे तालिगांव लागींच आमचो सकाळची संक पुजा आसता. सो ती पुजा केली की आमी हांगा येता. एक बरें कितें जाता हेज्या खातीर आमचो गणपती बेगीन घरा कडेन लागता. लेट जाला जाल्यार हांगा लोकांक आमकां लेट जाता आनी सगळे टिचर म्हणून आमचो सकाळी 5:30 संक आमचो गणपती पुजेक लायलो की आमी सकाळी हांगा येता. हय थँक्यू सो मच सर. थँक्यू व्हेरी मच. जशी गणरायाची 108 नांवां आसात तशीच तेंचे वेगवेगळे रूप आमकां हांगा ह्या चित्रशाळेंत पळोवंक मेळटात. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की कशे वेगवेगळे रूप हांगा वेगवेगळे हेचेर मॅसेज दिवन अशे बसयल्ले आसात. हांगा तुमी पळोवंक शकतात राम, हनुमान आनी तेजे आसनाच्या मुखार गणपती. एक सुंदरशें आसन केल्लें आसा आनीक फाटल्यान अशें अयोध्येचें अशें हें दाखयल्लें आसा. अयोध्येची मावली म्हणून बरयल्लें आसा तें तुमी पळोवंक शकतात. मागीर तशेंच आमी फुडें पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात महादेवाचो जो रुद्र अवतार म्हणटात तो हांगा गणपतीन धारण केल्लो आसा. रुद्राक्ष घातलेली आसात. मागीर गळ्यान सोरोप आसा. फूल असो महादेवाचो असो हो रुद्र अवतार जसो आसा तो आसनाचेर बसयल्लो आसा आनी फाटल्यान नंदीचें आसन केल्लें आसा. नंदी त्रिशूल लावन तेजें आसन केल्लें आसा. तर हें सुंदर असो 4-4.5 फुटाचो हो ही मुर्ती आसा. मागीर तशेंच हांगा फुडें हें बीन एक सुंदर अशें आसन आसा आनीक मुर्ती सुद्दां बरी व्हडली मेळिल्ली आसा. ही बीन तशीच 4.5 फुटाची ही मुर्ती आसा. मागीर तेजे फुडें पळोवपाक गेले जाल्यार हांगाय बीन नंदी बरोबर गणपती आमकां दिश्टी पडटा. नंदी बरोबर तेणी महादेवाचो अवतार असो दाखयल्लो आसा आनीक सारकें असो सेम तेका ब्लू कलर मातसो पाशली दिल्लो आसा आनीक नंदीचेर बसलो अशें दाखयल्लें आसा. सो होवूय आमकां एक गणपतीचो अवतार हांगा पळोवपाक मेळटा. जाल्यार तशेंच मागीर हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार आसनाचेर सारको असो विराजमान जाल्लो सारको असो बसलेलो असो आमकां गणपती पळोवंक मेळटा. आनीक मागीर तेजे फुडें पळोवपाक गेले जाल्यार गरुडाचेर बसलेलो गरुड आसनाचेर बसलेलो गणपती. जी बरी व्हडली मुर्ती आसा तिवूय पळोवंक मेळटा आनीक तेजे मुकुटाचे वयर शेशाचो अवतार आसा. थंय शेशाचो अवतार असो दिल्लो आसा तो सुंदर अशें पळोवंक मेळटा. तर तुमी हांगा पळोवंक शकता जे टिटवाळा जे गणपतीचें देवस्थान आसा त्या मुर्तीचें हांगा रेप्लिका केल्लो आसा. तेका तुमी पळोवंक शकतात कशें सुंदर अशें सजयल्लें आसा
आनीक ह्या गणपतीक म्हणटात दिता घेता गणपती म्हणटात. म्हणजे तो आशिर्वाद दिता तसोच ह्या हातीन आपल्याक मोदक घेता. सो त्या हेतून हो हांगा दवरलेलो आसा आनी तेजे सजावट तुम्ही पळोवपाक शकतात जाल्यार सुंदर अशी आसा. आनीक तेका सारके अशे गोल्डन सगळे जे ज्वेलर आसा ती सगळी घालून तेका असो सजयल्लो आसा. मागीर तेजे मुखार गेले जाल्यार हांगा तुमकां दिसता जो बाळ गणपती जो शिवलिंगाचे बरोबर आसा. आनीक तेका हांगा जे रुद्राक्ष बीन मणी आसात ते सगळे हांगा घातलेले आसात. जाल्यार मागीर हांगा फुडें जेन्ना वयतात तेन्ना केदारनाथाचें जे देवस्थान आसा, केदारनाथाचें जे देवूळ आसा ते फाटल्यान दवरून फाटल्यान महादेवाचो हे मुर्ती आसा आनीक तेजे मुखार तेजे पांया कडेन हांगा गणपती बसलेलो आसा. तशेंच मागीर आमी आतां पळोवपाक या सो ही मूर्ती आसा ती लालबागचा राजा, ती हांगा 1.5 फुटाची मूर्ती हांगा सुंदर सजयल्ली आसा. जो लालबागचा मुंबई राजा बसलेलो आसता त्याच प्रमाणे हांगा ती बसयल्ली आसा. मागीर हांगा हे जे अयोध्येक जे राम मंदिराचे जे हे आसा ते हांगा फाटल्यान रामाची मूर्ती दिल्ली आसा आनीक राम मंदिराच्या मुखार हांगा गणपतीक बसयल्लो आसा. ही मूर्ती अरावंड 2.5 फुटाची ही मूर्ती आसा. आनीक तेजे बरोबर गौरीची तुमकां हे फेस गौरीचो हांगा तुमकां मुकुट मेळटा. आनीक तशीच हांगा आनी एक अशी व्हडली अशी मूर्ती तुमकां पळोवंक शकतात. बाय तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सान्वी हंडेपारकर. ओके. आनी तुमी खंयच्यान येयल्या? हांव फोंडेच्यान आयला. फोंडेच्यान? हय. सो फोंडेच्यान तुमी सांतिनेज येयल्या? हय, आमी वर्सान वर सांगच्यानच व्हरता. ओके. सो ह्या वर्साक कसल्या आसनाचेर बसलेलो? कसली मूर्ती तुमी पळयता? पळयता जो कितें नवें आयला तेच व्हरपाच्या तयारेन आयल्यात. हरशीं तुमी कसल्या आसनाचेर बसलेले? पोरू हांवें एक व्हेल्लो जो